फाटली कितलीशीच वर्सां जाली पणजे कांपालार परेड ग्राउंडार बेकायदेशीरपणान खोपी घालून गोंया भायले लोक रावताले। दिसा उजवाडाक बोमाडे खेळणी विकपी हे लोक रातचो गांजाचो वेवसाय करताले म्हण स्पश्ट जाला। पणजे महापालिकेच्या महापौरान पुलिशेक घेवन ह्या सुवातेर धाड घाल्ली। त्या सुवातेर 43 गांजाची पाकिटां जप्त केल्यात। आरडी एक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। आज आमचो तिसरो दीस आमी रेड मारपाचे हांगासर 2 दीस आमी कंटिन्यू हांगा आतां कांपाल परेड ग्राउंडाचेर कुशीक हे आनी सदांच आमकां लोकांची कंप्लेनी येताल्यो की हांगासर जे मायग्रंट्स हांगासर बसून रातचे धंदो करता म्हणून ड्रग्स विकता। हांगा लोकांक सादारण लोकांक कोणाकूय फुटपाथेर भोवंक मेळना, कुत्रे लोकांच्या आंगार सोडटा, सदांच झगडी जाता। रातची 12 पर्यंत 2 पर्यंत हांगा झगड्यो चालू आसता आनी कॉलेजीचे भुरगे जावं कोण हांगासर पुडयो व्हरपाक येता। हेज्यो आमकां कंप्लेनी आसल्यो। आमी 2 दीस तेंचे बाकीचो सामान जप्त केल्लें तेंचे, पूण आज तुमी पळयताले पायपांनी आमकां कोण सांगलें की पायपांनी थंय भरलेलें आसता म्हण तेंचे आनी खरेंच आज केदो व्हडलें घबाड सापडला पळय। हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर आसा तेजे कडेन की हेजेर इन्क्वायरी करून हे इतके तेंप हांगा कशे उरले, हांकां कोणाचें प्रोटेक्शन मेळ्ळें हेजेर सगळी फूल इन्क्वायरी करची आनी हेंचेर स्ट्रिक्टाची स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची। कित्याक आमचे भुरगे वाडटे भुरगे जे आतां शिक्षणा कडेन लक्ष दिवंक ते भुरगे जर अशा व्यसना कडेन लागून जर तेंचे जर लायफ जर काबार जाता जाल्यार आमी खरेंच सगळे पणजेकारांनी आज एकठांय जावपाची पाळी आयल्या। म्हाका बाबूश मसरो आमच्या MLAन स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिल्ली की हांगांतलें सगळें क्लियर जाल्या शिवाय तुवें रेडी बंद करपाच्यो ना, डेली मार तूं म्हणून म्हाका इंस्ट्रक्शनूच दिल्लें आनी त्या प्रमाणे आज आमचो तिसरो दीस आनी आज आमकां हें सापडलां। हेच्या फुडें तांकां आमी कशेंच हांगा बसपाक दिवचें ना। लोकांक अपील करता तुमी सगळे एकठांय जाय आनी या आज तुमचो फ्युचर, तुमचो भुरग्यांचो फ्युचर हांगा हे बरबाद करपाक हांगासर जमल्या, हेंची काकूट करपाची गरज ना। हे हांवें आयकलां चडशे जाणे सगळे बेलीचेर आसा हेजेर ड्रग्साच्या केसींनी आनी जो एडवोकेट जो हे तेंची ती केसी विशीं पळयता तेंचेच कडेन तो 8 दीस जाल्या पयलीं 40 लाख कॅश घेवन फ्लॅट घेवपाक ते गेल्ले आसा। 40 लाख हेंचे कडेन खंयचे ही इन्क्वायरी करपाची आतां टायम आयला। हांव मागता की सगळ्या लोकांनी एकठांय जावन हो जागो आमी सदांच लीप करुया, कायमचो लीप आसचो। हो लीप करपाक तुमचो आमकां सपोर्ट जाय। सगळ्यांक तुमचे कडेन मागता प्रेस पीपला कडेन हेजेर वायट पब्लिसिटी दिवची की लोकांक तुमी येवन मुद्दम पळया 8 उपरांत हांगा कश्यो मोटरसायकली घेवन कशी भुरगीं येता हांगा पुडयो व्हरपाक आनी आज पुडयो तुमी पळयल्या सापडलेल्यो आसा। मेयर बाबा, आतां तुमी इतकी रेड मारल्या, इतके सामान सापडला, इतकी वर्सां कॉर्पोरेशनान केन्नाच हांगासर पळोवन घेवंक ना, ह्या लोकांक रावंक दिले। तूं कॉर्पोरेशनाक एक चूक मानिना की तेंच्यांनी टायमार हांगासर हें करूंक जाय आसलें म्हणून? पळय आमी सुरेन मेयर आसतना तेन्ना आमी सगळे जाण आयिल्ले कॉर्पोरेटर, आमी सगळे जाण हांगा रेड मारपाक आयिल्ले अशी कंप्लेनी। तेन्ना हांगा एक बायलेन सोमतेच पेट्रोल वतल्या बरोबर आमी अशें गडबडले की बाबा हें कितें काय म्हणून आमकां तेन्ना तें कांय कळूंक ना। बाबा हें पेट्रोल वतलें कितें काय म्हणून आमी बेगीन स्वता हांवें जो स्टोव बी काडून हांवें कुशीक उडयलो आनी तेन्नाच्यान ते भयानूच कोणें धाडच केलें ना हें करपाचें। पयलीं तुमी पळयलां 4 जाणांनी कमीत म्हाका 4 जाणांनी आपल्या आंगार पेट्रोल वतलें। पुलिसांक सगळ्यांक इंस्ट्रक्शन दिल्लें की तुमी थंयच रावा, तांकां हें कोण हाडूं नाका, पळया कितें करता ती। माचीस दो सगळ्याक नाचली, कोणें उजो लावंक ना म्हणजे हो तेंचो बेश्टापाचो तेंचो हें आसलो। हें आमकां कळ्ळें त्या दिसा आनी आमी तयारीनूच आयिल्ले त्या दिसा ही अशी नाटकां करतली म्हणून आनी सेम तेंच्यांनी त्या दिसा ती नाटकां केली। PWD हे बीन करतले? हय हांव ऑलरेडी म्हाका लेटर म्हाजी ड्राफ्ट तयार आसा। कित्याक पयर हांवें पयलें ना पायपां मंडे तांकां PWDच्या ते कोण कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ते लेटर म्हाजें पावतलें की इमिजिएटली सगळीं पायपां काडची। हे पायपां दिसपाकूय हांगा घाण दिसता, आमी सगळो ग्रावंड आतां क्लीन करूंक सोदता आनी पायपां दिसपाक घाण दिसता। तेन्ना ही पायपां आनी तुमी पळयला आतां पायपाच्या आड कसो धंदो चल्ला तो तुमी पळयला। तेन्ना ही पायपां इमिजिएटली हांगा ती शिफ्ट करपाक हांव PWD मागतलो।